एके वटेन कर्नाटक हे विशाल राज्य जाल्यार दुसरे वटेन गोंय हे माणकुलें राज्य म्हणटकर म्हादय प्रश्नार केंद्राक जे रितीन लॉबिंग करपाक जाय ते काम आमचे कडेन जायना हें आमचें दुर्दैव आसा। गोंयचे लोकसभेत 2 खासदार आनी राज्यसभेत 1 खासदार आसा, पूण ज्या तरेन म्हादयचो विशय लोकसभेत राज्यसभेत मांडपाक जाय तो मांडप जायना अशें काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी रमाकांत खलप हांणी सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान संजय मुनोली। आणि दिल्लीक ज्या त्या प्रमाणान पळय आमकां लॉबिंग करपाक जाय, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन लॉबिंग करपाक जाय तें काम आमचे कडेन जायना। हें आमचें दुर्दैव जाल्लें आसा। आमचे कडेन 2 खासदार आसात, हे लोकसभेन आसात, 1 खासदार राज्यसभेन आसा, पूण ह्या विशया कडेन म्हादयच्या विशया कडेन ज्या प्रमाणान आमच्या खासदाराच्या मुखांतल्यान हो विशय लोकसभेन राज्यसभेन मांडपाक जाय तो जायना। हे एका अर्थान खूब आमकां अशें दिसता की गोंयच्या दृश्टीन ही एक मोठी डिसएडवांटेज आमकां जाल्ली आसा। ज्यो वेस्ट फ्लोईंग न्हंयो आसात म्हणजे वेस्टर्न घाट्सांतल्यान ज्यो सुरू जातात, उगम पावतात आनी आमच्या अरबी समुद्राक ज्यो मेळटात न्हंयो, त्या न्हंयेंची ह्या फ्रॉम वेस्टर्न फ्लोईंग इस्टर्न फ्लोईंग करपाचो जो प्रयत्न चलता दॅट इज एनवायरमेंटली इनकरेक्ट आसा, पॉलिटिकली डिसएडवांटेजस आसा आनी ह्या सगळ्या प्रदेशाचेर अन्याय करणारे आसा। ते जर त्यो न्हंयो जर बंद जाल्यो सकयल देंवपाच्यो बारमाही 12 म्हयने जाल्यो तर ही सॅलिनिटी वयर सामकी दोंगराक पावतली आनी ती पावली जाल्यार हो आमचो कोंकण प्रदेश जो आसा, गोवा प्रांत जो आसा हो टिकून उरचो। काल हांव बेळगांवान ह्या विशयाचेर उलयतालो महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या काही लिडर लोकां कडेन आनी तांकां सांगतालो तुमी मागतात विलिनीकरण, आतां जाली 70 वर्सां जाली, जायना न्ही इतलो वेळ, तुमी झगडी कित्याक करतात? त्या परस हो प्रदेश जो आसा ताचे तुमी फर्स्ट स्टेप म्हणून आस्क फॉर ए युनिटरी स्टेटस आनी सेकंड स्टेप मागीर तुमी आनी आमी बसून पळोवया। तो काही भाग थोडो व्हडलोसो न्ही, व्हडली पॉप्युलेशन व्हडलें येवचें ना, पण एक जॉग्राफीक आमकां एक अशी एक प्लॅन तयार जातलो, एक मॅप तयार जातलो की गोवा खरोखरच एक नॅचरल बाउंड्रीज आसणारो आमकां प्रदेश म्हणून मेळटा। दर्या आमकां एक नॅचरल बाउंड्री मेळटा, तेरेखोल न्हंय आमकां नॅचरल बाउंड्री मेळटा, सावथाक आमकां काळी नदी एक नॅचरल बाउंड्री म्हणून मेळटा। वॉट अबाउट इस्टर्न पार्ट? वेस्टर्न घाट जो आसा पळय आमचो आसा, हो जो पर्वत आसा, दोंगर जो आसा, त्याची एक वयली एक तेंगचे वयली लायन आसा, त्या तेंगचे वयले लायनींतली वेस्टर्न सायड जी आसा वेर दीज रिवर्स ओरिजिनेट अँड फ्लो टुवर्ड्स गोवा, दॅट शूड हॅव बीन आवर नॅचरल इस्टर्न बाउंड्री। हाचो विचार गोंयच्या कोणीच विद्वानांनी केल्लो म्हाका दिसना।